खातीर हांव सगल्यांक थँक्यू म्हणत सोदता कित्याक आयज म्हजे बराबर सगळीं रावलीं आमचो MLA रावलो म्हजे बराबर जायते हार्डवर्क केलें तेणें प्लस आमची सरपंच सगळे पंचायती सरपंच केलोसी सरपंच कांचावली सरपंच मागीर आमचो बोगमोलाचो सरपंच तेच भशेन आमचे हे आनी उलयन आमचे पंचायत कोर्ताली पंचायत सगळे सरपंच प्लस पंचायत सगळीं म्हजे बराबर रावली एकल्याक हांव थँक्यू म्हणून सोदता आयज ती बराबर म्हजी नाहली जाल्यार आयज हांव हें काम करूं पावचें नासलें म्हाका हार्डवर्क करूं पडटालें म्हाका आमी जायते डोर टू डोर कंपेनींग करता आसतना म्हाजी सगळीं म्हजे बराबर रावलीं आनी जे कितले आमी एकवटान बराबर रावन काम करता न्हू तें आयज हें दिश्टी पडलें आसा आनी हांव लोकांकूय सगळ्यांक एकल्याक वोटरांक थँक्यू म्हणून सोदता आयज वोटर म्हजे बरोबर नासले जाल्यार आयज हांव ही विक्ट्री जावची नासली आमी सदांच आमची क्रेडीट आमी लोकांक दिताय आमच्या वोटरांक दिताय म्हाका बसता आसतना पासून म्हाका वोटराचे डिसिजनाचेर आनी लोकांचे कोर्तालीम नागरिकाचे हेजेरूच लेडिसाचे हेजेरूच हांव मुखार सीट बसलोलें तेच भशेन म्हाका आनी मुखारूय बी लोकां बराबर रावन हें काम करपा जाय जें कितें म्हाका 3 वर्सां काम केलां तें काम चोवन आयज म्हाका लोकांनी आयज इलेक्ट करून हाडला न्ही जाल्यार आनी 5 वर्सां कितें करपाक जाय न्ही तें डबल हांव करून दाखयतलें कित्याक आमकां ती काम करपाची उमेद आसा आमी जाल तेंच्यान तेशी करून ग्रावंड वुड्सान आमी कामूच करपाक सोदताय लोकांक आमी जाती ती दाखोवपाक सोदताय की आमी काम करूंक शकताय ग्रावंड लेवलाचेर सान काम करतले मनशाक अशें निवडून हाडीत जाल्यार तांकां लोकांची हें बरी हें मेवता कित्याक कंपेनींग करता आसतना जाय जाणांगे प्रॉब्लम्स आयकोन गेले जाय जाणांनी लोकांनी सांगलां तुमी बरी काम करताय मुखार वसाय आनी आयज म्हाका हो हें मेवलो जे कितें आमी काम करताले तेचो म्हाका आयज फळ मेवलो सो हांव सगळ्या लोकांक आमच्या गांवच्या आख्ख्या लोकांक 5 पंचायतीच्या वोटर्सांक आनी सगळ्या आमचे सरपंच पंचायतीचे सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयज तेंचे वरवीं आयज हांव इतली फुडें पावलें आनी ही काम हांव करूंक शकता आनी जी कितें काम आसा न्ही हांव सदां तुमचें करून दाखयतलें जे कितें हांवें केल्लें ती हांवें पयलीं ऑलरेडी म्हजो रिपोर्ट कार्ड दिल्लें आसा तुमकां म्हाका अशें आश्वासन दिवपा नाका की काम कोतलें जी केलें तें हांव दाखयतलें मुगेलें आनी फुडेंय बी हांव तेंच कोत्तलें हांव पयलीं काम कोत्तलें आनी लोकां फुडें हांव वयतलें सो बेश्टी काम करनासतना लोकां फुडें वचपूय सारकें जायना आनी लोकांनी आयज म्हाका प्रूफ केलें की सेकंड टायमूय म्हाका चान्स दिलो की हांव मुखार आनी काम करूं शकता म्हाका ती कॅपेसिटी आहा आनी आयज हांव काम केलें कित्याक लागून केलां म्हाका म्हजे बरोबर आमचो MLA आसा बराबर आमचो सरपंच सगळे आसा आमचे बरोबर आमचो लोक आसा बराबर आमी सगळीं मेळोन काम करीत जाल्यार ही कामां बरी जाताय एक एकट्यान सेपरेट रावन ती कामां कशीच जायना खंयच्यान तरी कितें तरी हें येता सो हांव मागता लोकां कडेन सगळ्यां कडेन हात जोडून मागता जशी तुमी म्हाका सपोर्ट केला तेच भशेन म्हाका कामूय केन्ना घेता तेन्नाय तुमी म्हजे बरोबर रावाय तुमची कितें काम आहाय ती घेवन येयाय आमी काम करपाकूच हें जाल्लीं आसा सो हांव देव बरें करूं म्हणटा लायमलायट टायमाक भितर आपण आयली मुगेलें आतां पर्सनल एश कोन्न हांव रेकॉग्नायज करता एश कोन्न दोगांय कापल दे बॉर्न टॉपर ती आतां इलेक्शन पेडेत हांव जिखून ते लागपाक नासलें डिफीट देखून जालें जाल्यार ती काम करपाक ती कोताले आनी ऑफकोर्स एक डेमोक्रेसी म्हूण बॅलेट पेपर सगळे लोक एक वचोन एक मनशां एक उमेद येता फावजूय जायते मायज मेळटाय काम करपाक लोकां पासून हांव काळजांतान थँकफूल आमगेल्या वोटरांक सगळ्यांक आमगेले सगळे सरपंच हिंगा आमगे पंचायत येते मुगे थंय 5 हिंगा पंचूय सगळे आहाय म्हाका दिसता तेंगले पंच जाय सो इट इज अ जॉयंट टीम वर्क ती मॅडम सर आसतना कसली प्रॉब्लम ना एनी टायम हांव सेपरेट कर काम जाता To congratulate Ms. Merciana Vaz for this victory. She has done a lot of work and today the work has paid off finally. And she has done door-to-door campaigning. She has gone personally, done people's work, and that's the reason it is showing her hard work today. And also I would like to thank all our voters and our Panch members and everyone, all the Panchayat members. Thank you. Congratulate Madam Merciana Vaz for her victory. Secondly, सगळे लोकांक हांव थँक्स म्हणटा सगळे वोट करून आमकां इलेक्ट करून हाडला अशीच ती डेव्हलपमेंट करीत रावतली तिका सेकंड चान्स दिलो म्हणून हांव लोकां कडेन धन्यवाद मागता थँक्यू कॉंग्रेच्युलेट करता मर्सियाना मेंडीस वाज ही आयज ZP कोर्तालीम कॅन्डिडेट जावन आसा आमी पळयताले फाटले साबार दीस जेन्ना इलेक्शनाची कॅम्पेनींग चालू आसली तेन्ना कोण तरी खूब लिडर एलिगेशन्स घालताले की फॅमिली राज हातून वचून आपल्या बायलेक तिकीट दिला तिका दिला हे सगळे चालू असले आणि ह्या भितरूच कॅम्पेनींग जाताली पण आयच्या दिसा हे दाखोवन दिता की रियल वुमन एम्पॉवरमेंट म्हटल्यार कितें आनी त्याच्याच बरोबर मर्सियाना वाज हॅज हर इंडिपेंडंट आयडेंटिटी फ्रॉम टुडे हे तरी सांगपाक सोदता आणि हो रिझल्ट दाखयता 2000+ लीड ही लोकांची लीड
की आंतोन बाबाक सदांच इंडिपेंडंट जावन तो इतलो वर्सां म्हटल्यार काम करता, कोर्तालीम विलेजी खातीर काम करता. आमी फक्त तेका बोगमाळो ही पंचायत झेडपी इलेक्शनाक मेळटा. आमी सदांच तेच्या वांगडा कंटिन्युअसली हांव जाल्यार तेच्या वांगडा तिसरें इलेक्शन लडटा आणि हो मनीस सिंप्लिसिटी खातीर जाणा जाता म्हणून आमी सदां तेका सदांच तेंको दिता. कितेंय काम सांगल्यार ना म्हणपी न्हू असो हो मनीस. सो हेच्या खातीर आमी बोगमाळोकारांचे कॉंग्रेच्युलेट करता आणि तेंचे थँक्यू म्हणटा. कित्याक चडांत चड लीड सुमार 1200 वोट्स वर पोल्ड इन बोगमालो इन बूथ नंबर 21 and 22. त्याच्या भितरले 800 वोट हे आंतोन बाबाच्या फेवरान दिल्ले आहा. हे दाखोवन दिता आंतोन बाबाचे काम दाखोवन दिता. त्याच बरें आमची पंचायत ज्या तरेन लोकांमध्ये वावरता, आमचे लोकल लिडर सगळे इलेक्टेड लिडर्स आसूं नाल्यार ते आमच्या वांगडा जितले लोक असले त्यांचे हे क्रेडीट जावन आसा. जे 800 वोट ही रिकॉर्ड मार्जीन बोगमाळो भितर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट मर्सियाना वाझाक दिल्ले आसा. त्याच्या खातीर माझे सगळे पंच मेंबर यांचेय हांगासर अभिनंदन करता. आणि अशेच तरेचो वावर मर्सियाना वाझ यांनी बोगमाळो भितर करचो, आंतोन वाझ यांनी कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर करचो, सो दॅट ते लोकां पर्यंत पावतले. आणि ही विक्टरी 5 पंचायतीची जावन आसा. केळशी पंचायत हांगासर आसा, वेलसांव पंचायत हांगासर आसा, कोर्तालीम आसा आणि कासावली, आणि 5वी पंचायत ही बोगमाळो. सगळे पंचायतीतले पंच मेंबर हांगासर खूप उत्सुकतेन काम करताले. हे केले आमी कितले दिसात पळयता. आणि ह्या लोकांची विक्टरी ही सगळ्या लोकल लिडरांची विक्टरी. आणि आंतोन वाझ सुद्धा हो एक लोकल लिडर म्हणून जाणा जाता. ती विक्टरी लोकांनी ताका दिल्ली आसा म्हणून तेचे आयज कॉंग्रेच्युलेट करता. आणि अशाच तरेन तेणी वावर ह्या कोर्तालीम गांवा खातीर करचो, आमच्या बोगमाळो गांवा खातीर करचो अशें म्हणून हांगासर तुमकांय धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. आमचे सगळे पंचायत तुका हांवें पयलेंच सांगलां, पंचायत तशें आमचे मेंबर हाका हांव काळजांत देव बरो म्हणटा की आमचे फाटल्यान रावली आणि आमचे तेणें काम पळयलां. आणि काम तुमी मेर्सियानान देखून 2 ते 3 वर्सां भितर कितलें काम केलां हें आमी लोकांच्या घराघरांनी पावयलां. ताका लागून म्हाका दिसता ताचो तो स्पीड जेणे काम करपाक स्पीड मारलेली ती आयज आमच्या घराघरांनी पावलेली. आणि ताकाच लागून हो इतलो आमकां लीड मेळपाक शकले म्हाका दिसता. पीपल विक्ट्री आणि पीपल सदां आमचे बरो आसा. आणि इतली वर्सां तूं सांगता 35 इयर्स जालीं लोक आमचे बरो आसा. लोकांनी आमकां निवडून हाडलेलें आसा. हांव सगळे आमच्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमचे वोटर आसा ताका हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सगळे जे आमचे जावं सरपंच पंच तशें आमचे गांवचे लोक जे वोटर जो इतलो आमकां तेणें तेंको दिलो आनी आयज दाखोवन दिले. आयजूच न्हू इतली वर्सां तुमकां सदांच सांगता 1991 पासून आयज पासून म्हाका इतलो लोकांनी सपोर्ट केलो आसा. आयज मेर्सियान वाझ हे आमचे झेडपी परत रिएलेक्ट जाला. लास्ट टायम 2022 ते बाय इलेक्शनाक बसले तेन्नाय तेणें भरपूर लीड काडलेली आनी आतांय लोकांनी आमकां भरपूर लीड दिल्या. आनी हो हांव लोकांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना. आतांय म्हाका आनीक ताकद येयली. ह्या लोकांक जे कितें आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय, काम करून दिवपाक जाय, हेंवूय आतां नेटान काम सुरू जातलें. कितें कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक इतले लोकांनी आमचें काम पळयलां आनी हें काम पळोवनूच हे इतले वोटांनी आमकां निवडून हाडलेलें आसा. कित्याक इतले वर्सां जेन्ना आमी इतली संस्था घडली कित्याक लागून आमच्या लोकांक बारीक लोकांची समाजाक कितें तर पावचें हाका लागून हांवें घडलेलें आसा. आनी हाकाच लागून म्हाका दिसता आमच्या लोक आमच्या फाटल्यान रावला. आनीक हांव चड उलयना. जाय ती एलिगेशनां आमची घातली जेन्ना एलिगेशनां जाय ती जाली पूण तरी आसतना हांवें कोणाक एज अ लेडी जे काँग्रेसाचे आहले आमी कांयच म्हणोंक ना. आमी फक्त ओगी रावले. जाय ती एलिगेशनां घायली. आयज पासून जे कोण ते लिडर आसा कोण ते आमचे जंगल म्हणटा न्हू ते आसा न्हू ते जायते उलयले. हेका हांव केन्ना दितलो 2027 हांव जबाब दितलो. जे कितें ताची फायल आसा न्हू ती हांव तेन्ना ते उक्ती करतलो. जी फायल आसा जी त्या टायमार उक्ती करतलो. जाय ती एलिगेशनां म्हजेर घातली. ते उच्चे बडे कोण सेंड्रा जे आशिल्ले तेणें सांगले जी झेडपी फंड 5 crores येता म्हणून. हांव ताका विचारपाक सोदता ताका मिसगायड केलें. हे अजून जे कोण लिडर आहाय ते अजून पंच जावना ना सरपंच देखून जावना. हे ताका मिसगायड करपाक लागले. मिसगायड कितें केलें हेणें मिसगायड केला. हाका 5 crores मेळटा म्हणून हांव म्हणटा काँग्रेसाचे 2 कितलेशे झेडपी मेंबर आसा ते कडेन विचारचे बाबा ते 5 crores मेळटा मेळना ते तुमकां सारके जबाब दितले. हे एलिगेशनां नाक जाल्लीं एलिगेशनां घालचे न्हू. आनी आमचे कोर्तालीं जेन्ना आमच्या MBRR तो रोड आसा तेजेरूय इलेक्शन घालें. हांव कोर्तालीं MLA आसा. जे मेरेन आमचे कोर्तालीं केलोसी MBR रोड आसा ताचेर ते म्हणपाक लागले एक्सटेंशन जातले. हांव आसतना हांव केन्नाच करपाक दिवपा ना. कित्याक हांव लोकांचे बरो आसतलो. नाका जाली एलिगेशनां घायनाका. आतां ऑलरेडी आमचो
तो रोड डायवर्ट जालो आसा वेन्ना इंडस्ट्रियल स्टेला ते वयता पयलीं आमकां जायते लोकांक त्रास जाताले एक्सिडेंट बी जायते जाताले पूण आतां हेजेर फुडें जावचें ना हांव एमएलए आसूं पासून हें केन्ना करपाक दिवपाचो ना आनी हांव आनीक पाट सगल्यांक तुमकां मिडियाक तशेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युशन काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा कित्याक ताणें आमकां भरपूर आमकां मेर्शेनाक वोट दिवन आयज निवडून हाडले आसता हांव ताका लागून सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा आनी जेन्ना आज हांव व्हॅल्यू दिता ते 5,000 समथींग वोटरांक जे मनांतल्यान आमच्या मेर्शेनाक वोट मारला आनी आज निवडून हाडला तेमकां कोण लिडर नासले सादो लिडर आमचो एमएलए बाबा अतुलवास वयला आपल्याचे पोतींनी सांगाता आनी हो व्हॅल्यूज आमचे एमएलए बींग नॅशनल लिडर नासतना कोणाचे पार्टीचेर नासतना ताणें आपल्याची कॅपेसिटी दाखयल्या हे आज हांव सांगपाक सोदतां की मनशाचें तरी अंतस्कन काडीस बरें आहा सो देव पावता आज जर तर हो तेमचेर आशिर्वाद येयला जाल्यार तो हायर पावराचो देवाचो हिंगा धर्मगुरू भोंवताले कांसावली काँग्रेसा वोट मारे हांव सांगपाक सोदतां असल्या मनशांक की ओपन ये आमचे भाशेन हांव सदां सांगता हांव मिडियाचेर येता जाल्यार हांव फेस येता थोडे एक व्हिडिओ काडले तो बीजेपी आनी कितें म्हूण पूण आज हे 5,000 वयर लोकांनी दाखयले की आमकां बाबा अतुलवास जायो आनी बाबा मेर्शेन जाय कित्याक लागून जाय पर्सनल कामां लागून न्हू ती आज पासून न्हू समाजाक कितें दिताय न्हू त्या समाजान चोयलां आनी म्हाका फील जाता जेणे वोट मागोवन दिवंक वचो नाका तेगेलें कार्य आहा ते भाशेन लोकांन न्हू ताका वोट येवन दिवपाचें कित्याक आज कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी एक मनीस ना तेजे सारको जो ग्रासरूट लेवलाचेर पावता रातचो उठोन लोकांची मोरनां व्हरोन कारवार बेलगांव त्या वतां पावयता आपल्याचे बायले सांगना भुरग्यां सांगना कित्याक एज ए क्लोज फ्रेंड हांवें पळयला आनी सकाळीं येवन न्हिदता असलो सादो आमदार आज कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळ्ळा आनी हांव सदां म्हणटा डब्ल्यूजीन आमकां कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा आनी पांचूय पंचायतांक व्हॅल्यू दिता तेंचे पंचांक तेंच्या सरपंचांक आनी एक वोटराक आनी जे आज मिडियान जायती कवरेज दिल्ली की तेजें बरें काम दाखयन आनी कांय ना आनी हांव आयज तुमकां सांगलां हांव मुगे पर्सनल कांयच ना एज ए डेव्हलप करपाक मुगे विलेज वेलसांव जें कितें जायना आसलेलें जे कांसावली 100 वर्सां CM जाले मिनिस्टर जाले कोणा कडेन अंडरपास जायनासलो तो तेणें आज अंडरपास करून दाखयला आनी तुमकां आतां दिश्टी पडटलें न्यू इयर जानेवारी हो अंडरपास पास दिश्टी पडटलो सो हेजेरीच हांव मागोता बाय मेर्शेना कडेन आनी बाबा अतुलवासा कडेन जेन्ना तुमी हें ल्हानविकाय काम करीत येयलें तुमी कितलेय वयर सरो हें लोकांचें ब्लेसींग तुमकां आज मेळ्ळां तें काम सदां तूं दवरतलो हेंच म्हजी मागणी आनी तुमकां काळजांतल्यान सगळ्यांक दिवपाचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.